बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे कुर्साचे वाटेचो नियाळ जावन आसा. देवाच्या उतराचे मुनियारपण मनान दोन. सुरवातेचे मागणे. भोव मोगाळा बापा, 2000 वर्सां आदीं तुजो पूत कोश्टांचो रस्तो चल्लोलो. तोच रस्तो आमी चलूंक वेताव. पवित्र पुस्तकान तुजो पूत खेरीत भाशेन आमकां मेळटा. आमचे गोंयचे दोन प्रांतीक प्रदेशीन आमकां उगडास केला त्या प्रमाणे देवाच्या उतराच्या मुनियारपणाच्या उजवाडान ही कुर्साची वाट आमी तांगताव. आमच्या पावलांक उजवाड दी म्हूण आमी खालतेपणी मागताव. पयलें स्थान जेजूचेर मोन्नाचें फर्मोण मारतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पिलातान जेजू कुर्सार किल्लावन ताचे स्वाधीन केलो. देवाच्या उतराक सुटका दिवची पदवी आसा. देवाच्या उतरान आमकां हे तरेन चोपको मारूंक फावो की आधुनीक काळाचे आनी लोकांच्या प्रश्नांनी आनी परिस्थितींनी आमी मिसळ आसूंक फावो. तुजी उतरां जेजू अपराध्यांक माफी, गुलामांक सुटका आनी खऱ्यांनीच देवाच्या उतराक सुटका दिवची पदवी आसा. कितल्या जाणांचेर आजकाल ओनेतीन मोन्नाचें फर्मोण मागतात. देवाच्या उतराचे पदवेन हे ओनतीचेर झूज मांडूंक आमकां आदार मागुया. काकूत आमची कोर सोम्या. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आपलो खुरीस घेवन खट्ट्याच्या म्हटलेल्या हेब्रो भाशेन गोलगोथा नांवाच्या जाग्यार वचूंक गेलो. पवित्र पुस्तकाच्या वावरा उदेशी देवाचे नवसोडणेचो आनी सुटकेचो संदेश दर मनशांक, आख्खे मनशा व्यक्तींक आनी सगळ्या व्यक्तींक पावोवंक जाय. देवाचे नवसोडणेचो आनी सुटकेचो संदेश मनान दवरून आमचे खुरीस आनी दुसरी आमचेर घालतात ते खुरीस घेवन भियेनासतना पूण काळजीदारपणान जेजूचो पाटलाव करूंक ताचोच आदार आमकां मागुया. काकूत आमची कोर सोम्या. तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी दोन पडटा. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी ताका सोडून दिलो. तो दुखीन सांपडलेलो मनीस. आमी ताका लेखूंक पर्यंत ना. पवित्र पुस्तकाच्या वावरा उदेशी मनशांक तशेंच समुदायांक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी मनीसकुळाच्या सगळ्या वाठारांनी देवाचें आसणें इतिहासान सोदून काडूंक आदार जावंक जाय. आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत. जेन्ना आमी धोरणेर पडटाव
वो समाज पातकान शेवटोता त्या वेळी पोरयान देवाचें आसणें आमी सोदून काडूंक आनी चिखलांत आनी रेब्यानूच आमी रावना जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची चवथे स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातोलीं. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतोली. पवित्र पुस्तकाच्या वावरा उद्देशी आमकां खासगी तशेंच समाजाच्या पातकांचेर निशेध मारूंक बोल जावंक जाय. आमचो समाज पिडेस्त जाला. वेगवेगळ्या गुणांक आनी व्यसनांक वायसीस आपले भुरगे सांपडलोल्या पोलियोंक आवय बापायंक कितले दूख भोगोना जायत. खासगी तशेंच समाजाच्या पातकांचेर निशेध मारूंक आनी तांचे आड झुजूंक देवाच्या उतरान आमकां बोल दिवन. काकूत आमची कोर सोम्या, पांचवें स्थान जेजू खुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू घेवन वेता आसतना कोण एकल्या शिवांव सिरेनकाराक तांणी वेतीक धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या कानार दिलो. कोस्टा दोगदा मोदे पुर्यान देवाच्या राजाची मुळ्यां सांबाळटात तसले पवित्र आत्म्याच्या बोलान बांदलोले पवित्र सोबेचे समुदाय घडून हाडूंक पवित्र पुस्तकाच्या वावरान स्फूर्ती दिवंक जाय. एकामेकाचो भार आमी काडटा तेन्ना क्रिस्ताची सोमूर्त आमी पालतोल्या. जे भाशेन सिमावान जेजूचो खुरीस व्हरूंक आदार दिलो तेच पोरी पवित्र आत्म्याच्या बोलान आमच्या समुदायांनी दुसऱ्यांचे खुरीस व्हरूंक आदार दिवन ते जिवे ताचे समुदाय जावंक मागुया. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची सवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तो इतलो विद्रूप जाल्लो ताका मनशाचे सारकें पोरयान नासलोलें की ताका पळोवन सगलीं थोटाक जातालीं. जो आत्मो आपणाक जायते वाटेन वावुरता आनी देवाच्या राजाची प्रवादी आनी कोरण्यो क्रिस्ती समाजा भायर लेखूंक वळखूंक निर्मिता त्या पवित्र आत्म्याक
आनी जागी जावं आसूंक जाय. देवाचो आत्मो आपणाक जायते वाटेन वावुरता. क्रिस्ती समाजा भायर पर्यंत तो वावुरता. ह्याच आत्म्याक आमी उदकी जावंक आनी हे आत्म्याच्या बोलान आनी दुसऱ्यांक वेरोनिका भाशेन जावं बापाचो आदार मागुया. काकूत आमची कोर सोम्या. 7वें स्थान. जेजू दुसरे फावटी दोन्नीर पडटा. पुण्यपाठ आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमच्या गुन्यांवा पासत तो जोखमी जालो आनी आमच्या खोटेपणा पासत ताका खाला मोस्तिलो. दुसरे वाटिकांनी विश्व सोबे बरोबर पवित्र पुस्तक एक खेरीत भाशेन आमचे क्रिस्ती जिणेचो आनी वावराचो केंद्र आनी जोर जावन आसा. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आनी आमचे क्रिस्ती भावार्थाची आनी जिविताची जोर म्हूण दाखोवन पवित्र पुस्तकाचे वावराचो मोलावो हेतू जावंक जाय. पवित्र पुस्तका उद्देशी देव आमचे लागीं उलयता. पवित्र पुस्तका आमची क्रिस्ती भावार्थाची आनी जिविताची जोड. तर पडटा तितलेय फावटी आमी नव्यान उठूंक पातकाक आमी मरूंक आनी प्रमाणीकपणान आमी जिवूंक देवाचें उतरान आमकां बोल आनी गोटाय दिवंक. काकूत आमची कोर सोम्या. आठवें स्थान. जेरुसालेच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पुण्यपाठ आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तेन्ना ताचे वाटेन वळून जेजून म्हटलें, जेरुसालेच्या धुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात, बगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा खातीर रडात. देवाचें उतर आमी भोक्तीपणी वाचूंक जाय आनी त्याच उतरान आमकां नियाला, मागण्या आनी ध्याना वरवीं देवाचें राज बांदूंक ओडूंक जाय. मागणे. देवाच्या उतराच्या नियाला, मागण्या आनी ध्याना वरवीं देवाचें राज बांदूंक आमकां सगल्यांक ओडूंक जाय. आनी हें आमी करतल्या फकत आमी जेन्ना दुसऱ्यांच्या कोश्टांनी, आट्या विट्यांनी, आल्कोलींनी वांटो घेतल्या आनी गरज तेन्ना बुजवणेचें एक उतर दितल्या. अशी आमच्या जिविताची चाल जावंक जेरुसाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक बुजवण दितल्या जेजू लागीं मागुया. काकूत आमची कोर सोम्या. नवें स्थान. जेजू तिसरे फावटी दोन्नीर शेवटता. पुण्यपाठ आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. हांव पडले मनीस न्हय, हांव जालां शेतांतलो किडो. लोकां मदें लोचेन पडलोलो, मनशाच्या केडण्याचो माल. क्रिस्ती भावाटी आपले मेलावे पवित्र पुस्तकाचेर थारावन 3 वस्तू करूंक आपल्या दोल्या मुखार मांडटात.
पवित्र पुस्तक ओळखून घेवंक समुदाय घडोवन हाडूंक आनी पोजेची सेवा करूंक मागणें पडटा तितले पावटी उठटा तोच चोयती वोन जाता शेवटाक पासून थीर रावता तोच तारोन सोडटा जितले पावटी आमच्यो जमाती जातात तितले पावटी आमचो हुस्को जावंक जाय न्हूच फकत पवित्र पुस्तक ओळखून घेवंक आनी समुदाय घडोवन हाडूंक पूण पडलोल्यांक हात दिवन पोजेची सेवा करूंक हेंच करूंक बापाचें बोल आमकां मागुया काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची खोर दावे स्थान जेसूक विंगलो कोत्तात पोन्निपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेसू क्रिस्ता आनी गोलगोता म्हणटा ते सुवातेर जेसूक व्हेलो सोयऱ्यान गोंड रोस मिसलून ताका पिवंक दिलो पूण ताणें तो घेतलो ना ह्याच पासत पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें जाणून जावन पवित्र पुस्तकाचो वावराचो हेतू न्हय पूण पवित्र पुस्तक कितें मागता तें जाणून जावन पवित्र पुस्तकाचो वावराचो हेतू मागणी भोव मोगाल बापा ह्या आमच्या काळार पवित्र पुस्तक आमचे थंय जायतें मागता सोबा तरेचें विंगलेपण आमचे मदें आसा हें विंगलेपण कबार करूंक तूं आमकां उलो मारता तुजें उतर दोळ्यांचो उजवाड ह्याच उजवाडान सगळे तरेचें विंगलेपण नोपैत करूंक आमकां बोल आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता काकूत आमची कोर सोम्या इकरावें स्थान जेसूक खुर्सार किल्लायतात पोन्निपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेसू क्रिस्ता जेसूक खुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घालोलो जुदेवाचो पातशाय पवित्र पुस्तकाचो वावर सोरोन आनी गरजेन प्रवादीक मुनियारपण जावंक जाय मागून भोव मोगाल बापा प्रवाद्यांनी आदीं फुडें सांगलोलें तशें सुमी जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो सगलें आमचें मुनियारपण प्रवादीक मुनियारपण जावंक आनी हे पुरी तुजी युक्त सेवा आमी करूंक पावूंक आनी आमची भेटवणी तुका मानून म्हूण आमी खालतेपणी मागता काकूत आमची कोर सोम्या बारावें स्थान जेसू खुर्सार मोत्ता पोन्निपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेसू क्रिस्ता शिरको चाकलो तेन्ना जेसून म्हटलें संपाटलें आनी तोकली भागावन ताणें प्राण सोडलो पवित्र पुस्तकाचें मुनियारपण सगळ्या लोकांचें मुनियारपण जावंक प्रशिक्षण घेतल्या अदीक मुनियाऱ्याची
गरज जावं ते पाद्री जावं ती लौकीक भाव भयणी. मागणें. बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक रोगता उदेशी मनशांची सोडवण करूंक तुजी खोशी जाली. तर ह्या पुताचे सोडवणीची खबर सगळ्या मनशां उदेशी प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत पावूं आनी हे पोरी पवित्र पुस्तकाचें मुन्यारपण सगळ्या लोकांचें मुन्यारपण जावं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तेरावें स्थान. जेजू कुर्सावेलो देंवयतात आनी ताचे मायेच्या गोपान घालतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सोडिल्लो सगलो संवसार. हाच्या उपरांत आरेमातियाचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवाचे भिरांतींत गुप्ती रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. ओदीक आनी बरी देवाच्या उतराची समजणी मेळूंक प्रादेशीक वो स्थानीक भाशेन पत्र ओ पुस्तिकेच्या रुपान पवित्र पुस्तकाची म्हायती गवळीकांक आनी लोकांक दिवप ही आनीक खोर गरज जावन आसा. मागणें. मोगाळ बापा, तुजो मोग सदांच गोठ आनी थीर. तुजी दया सोरोन सोरोना. जेन्ना मारयेन आपल्या पुताची मेलोली कूड आपल्या गोपान घेतली, एका अर्दान तिका दूख भोगलां आसतलें, पूण दुसऱ्या अर्दान तुवें आपल्या एकल्याच पुताक मनशा पासत भेटयलो. देखून दुबाविवीन तिणें तुका दिनवासलो आसतलो. आयज काल पवित्र पुस्तकाची ओळख दिवंक छापिल्ल्या पुस्तिकेन उदेशी आमच्या संकोश्ट ओचोडण्याच्या वेळार होच तुजो मोग आमी सगळ्यांनी ओळखून घेवंक तूंच उजवाड दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. चौदावें स्थान. जेजूक फोंडान निकिपितात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र पुस्तकांत तुवें सोडिल्लो सगलो संवसार. ताणें जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकिपिणेचे रिती प्रमाणे पोरमोळ लावन ती ओलिमनी गुंटलायली. वेगवेगळ्या क्रिस्ती सोबा लागीं आदार सोकार घेवन पवित्र सोबेचो एकसार फुडें व्हरची गरज आसा. मागणें. बापा, तुज्या पुताक फोंडान निकिपिलो, पूण तो थंयच उरूंक ना. तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. आयज आपलें काम चालू दवरूंक ताणें आमचे आदीन केलां आनी ताका जाय आमी सगळीं एक हीण कसो एका गवळ्या खाल आसूंक. इतिहासीक कारणांक लागून पवित्र सभेचे जायते फांटे
जाल्ले आसात हे सवकास सोंपून एकचारान जिवन पवित्र सभेचो एकचार गोट करूंक आमकां शिकय सायबा. काकूत आमची कोर सोम्या, आमची कोर. शेवटाचे मागणे. भोव मोगाल बापा, तुज्या पुताची उतरां सासणीक जिविताची, ही उतरां आमच्या काळजांत घेवन हो कुर्साचो रस्तो आमी चलतलो. तुज्या पुतान दाखयलोलो मोगाचो रस्तो आमी धरूंक पावूं. न्हीद, शांती, भावपण आमचें जिवीत चलूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पाप साहेबाच्या इतिहासा. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत जटाय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी